सो तुनी खोरो सगल्या काळजान इसमोग तुजो हांवें सदांच करूंक फावो देवा तुज्या मोगाक लागता काळीज म्हजें तुका दिता काळीज म्हजें तुका दिता. मार्कूचे शुभ वर्तमान. दर्याचे वेलेर नव्यान शिकोवंक लागलो, पूण लोकांचो येदो व्हडलो जमो ताचे सोरशी एकवटलो की तो होड्यार चडून बसलो आनी सगलो लोक दोडेर उदकाचे देगे पासून रावलो. ताणें तांकां सोबार शिकोवण्यो वोपारांनी दिल्यो आनी शिकयता शिकयता तांणी अशें म्हणलें, आयकात, एक वोंपी वोपूंक गेलो आनी वोंपतना थोडे बी वाटेचे देगेर पडले आनी सुकण्यांनी येवन ते विचून केले. दुसरी जोबरशी माती नासली तसले खडपी जमनीर पडले आनी मातयेची खोलाय ना म्हूण बेगीच किल्लोले, पूण वत येतोच करपले आनी मूल ना देखून सुकले. दुसरे कांट्यांनी मदें पडले आनी कांटे वाडले आनी ताका दामून दवरले आनी पीक जालें ना. आनी हेर बरे जमनीर पडले, ते किल्लोले आनी वाडले आनी पीक दिलें, एकाक 30, एकाक 7 आनी एकाक 100. आनी ताणें म्हणलें, आयकूंक कान आसलेल्यान आयकुचें. आनी तो एकलो आसलो तेन्ना 12 जाणां पोरी ताचे सांगाता आसलेल्यांनी त्या वोपारी संबंदी ताका ताचे कडेन विचारलें आनी ताणें अशें सांगलें, देवाच्या राजाचो गूट ओळखूंक तुमकां देव दान दिलेलें आसा, पूण भायर आसात तांकां पोलेता तांकां कांयच दिसोंक जावंक आनी आयकोता तांकां कांयच सजमना जावंक, नाजाल्यार ती मन बदलतीत आनी तांची पातकां बोगसोशीत देखून सगले वोपारांनी सांगप. मागीर तांकां म्हणलें, ही वोपार तुमी नकलोत, तर सगल्यो हेर वोपारी कश्यो जाणो जातल्यात. वोंपी वोंपता तें उतर वोंपलेले वाटेचेर जे कोण आसात ते हे. ते आयकना फुडें सैतान रोखडोच येता आनी तांच्या काळजांत वोंपलेले उतर काडटा. तेच पोरी खडपी जमनीर वोंपलेले बी घेतात ते हे. उतर आयकतोच रोखडेच खुशालकायेन ते मानतात, पूण तांकां आपले भितर पालनात आनी चड वोगोत ते थगोनात. उपरांत उतराक लागून खास वो धुमालो येना फुडें तांचो भावार्थ रोखडोच हालता. आनी कांटे मदें वोंपलेले बी घेतात ते दुसरे आसात. ते उतर आयकतात, पूण संवसाराच्यो दास्ती, गिरेस्तकायेची भूल आनी हेरा वस्तूची आशा येवन उतर दामून दवरतात आनी ताका पीक जायना. आनी बरे जमनीर वोंपलेले बी घेतात ते उतर आयकतात, मानून घेतात आनी पीक दितात, एकाक 30, एकाक 60 आनी एकाक 100. देवाचें उतर हें.